अख्ख्या देशात परत एकदा मोठ्या प्रमाणाची वाढ पाहिजे. गोंयांतही कोविड केसीस काल पळयल्यार हजार क्रॉस जाल्या. आता हांव नकळो पूण म्हाका दिसता खंय काही प्रमाणात रिस्ट्रिक्शन्स, काही प्रमाणात तुगेले प्रेझन्स ऑफ गॅदरिंग्स आनी हे ताजेर खंय तरी रिस्ट्रिक्शन्स घालतले किंवा घालपाची गरज आसा अशें हांव मानता. करना चॅकिंग करता ते फक्त हांगा तुगेले एअरपोर्टाचेर ते चॅकिंग करता. तुवें कितें तरी घेवपा जाय, दाखोवपा जाय आरटीपीसीआर टेस्ट, ते चॅक करता. बाकीचे कडेन अजून तांणी गव्हर्मेंटान कितपत तें सिरियस घेतलां हांव नको, पूण म्हाका दिसता तें आतां सिरियस घेवपाची गरज आसा. कारण ऑलरेडी डेथ्स जावपाक लागल्या. काल वाचताना एक डेथ जाला, पयलीं एक डेथ जाला आनी मल्टिप्लिकेशन मेनी टायम्स जाला. 27% काय कितले म्हाका दिसता काल 27% पॉझिटिव्हिटी रेट पावला. फ्रॉम 3% इट हॅज गॉन टू 27%. सो कितें तरी मातशें रिस्ट्रिक्शन हें तें घालपाची गरज आसा. म्हणजे मोठे मोठे इव्हेंट जाता पळय ताजेर गरज आसा घालपाची. इवन आतां इलेक्शनाच्यो ज्यो मोठ्यो मिटिंग्स आसा त्यो खंय तरी नंबर रिस्ट्रिक्ट करप किंवा अशें कितें जाल्यार रिस्ट्रिक्शन घालपाक जाय अशें म्हाका दिसता. इलेक्शन पार्टी दॅट इज विथ द इलेक्शन कमिशन. हांव ताजेर कांय कॉमेंट करपाक शकना बिकॉज दे आर नॉट इवन इन गोवा, दे आर ऑन 5 states. So any decision taken will be taken for 5 states, and that election commission is the only authority which can take a call on.